नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या खबराचित्रात तुमका येवकार नदर मारूया दिसभराच्या घडामोडीचेर. महाविद्यालयीन परीक्षा 1 जून सावन जातली आणि 16 जुलयाक सावन नवे शिक्षणीक वर्स 2020-21 सुरुवात जातली. 15 एप्रिल ते 31 मे 2020 मेरेन गिमाळ्याची सुटी अशें परिपत्रक गोंय विद्यापीठान जाहीर केलां. कोरोना खातीर सामाजीक सर्वेक्षण करपाचो सरकाराचो निर्णय म्हळ्यार फार्स. ह्या सर्वेक्षणाक लागून कोरोनाचो संसर्ग वाडपाची भिरांत म्हण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायान म्हळां. 73,000 लोकांच्या बँक खात्यांत 500 रुपया आयले. गोंयांतल्या 73,000 जनधन खातेधारकांच्या खात्यांत दरेकी 500 रुपया जमा जाले. लॉकडावना खातीर 700 परस 30% विजेचो वापर उणो जाल्लो आसा. वेगवेगळ्या राज्यांतले सुमार 9,514 कामगार गोंयांत अडकून उरिल्ले आसात. सुमार 1,262 लोक होम क्वारंटायन आसात. कर्फ्यू मोडिल्ल्या 208 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केल्यात. 7 पॉझिटिव्ह पेशंटां मदल्या एका पेशंटाचो अहवाल पुरायपणान नेगेटिव्ह आयला म्हण म्हायती भलायकी मंत्र्यान दिल्या. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. लॉकडावन 30 एप्रिल मेरेन वाडोवपाची सुचोवणी मंत्र्यांनी दिल्या. त्या भायर कोरोनाचो संसर्ग आसमेरेन 144 कलम लागू दवरपाची मागणी केल्या. गोंयच्यो शिमो बंद दवरच्यो म्हण मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत मंत्र्यांनी सुचोवणी केल्या. मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत प्रामुख्यान लॉकडावनाचो काळ आनी 15 दिसांनी वाडोवपाचेर एकमत जालां. मात पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी कितें निर्णय घेता हाचेर फुडें सगळें अवलंबून आसतलें म्हण म्हायती मंत्री लोबोवन दिल्या. मुखेलमंत्र्यान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतले कांय म्हत्वाचे मुद्दे. भाजपाचे आमदार वर्साच्या पगाराची 30% रक्कम कोविड फंडाक देणगी दितले. 11 एप्रिलाक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी बरोबर जातली परत व्हिडिओ कॉन्फरन्स. कोविड रिलीफ फंडाक इन्कम टॅक्स रिबीट मेळटली. पॉझिटिव्ह पेशंटाच्या भलायकेत सुदारणा जाता. घराघरांत जावपी सर्वे सुरक्षीत आसा. सगळ्यांनी सहकार्य करचें. होम क्वारंटायन आशिल्ल्यांच्या घरांत सर्वे करचे नात. सर्वे करप्यांक सगळ्यो सोय दितले. कांय जाण ह्या विशयाचेर बेटेच राजकारण करता म्हण मुखेलमंत्र्यान फुडें म्हळां. बीपीएल धारकांक 3 म्हयने सिलिंडर सेवा फुकट मेळटली. कापणी हंगामाक सुरवात जाल्ली आसा पूण लोकांनी भायले कामगार हाडचे न्हय म्हण मुखेलमंत्र्यान कळयलां. गोंय बागायतदार बरो दर दिवन काजू विकत घेतले. मास्क विकपी चड दर लावन मास्क विकतात म्हण कागाळी आयिल्ल्यो आसात. तांचेरय कारवाय जातली म्हण म्हायती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. 5,865 लोकांचेर केशी घातिल्ल्यो आसात. लोकांनी गरजे भायर घराभायर सरचे न्हय म्हण शिटकावणी मुखेलमंत्र्यान दिल्या. कोणाक जर खासगी क्वारंटायन रावपाचे आसत तर तांच्यांनी खासगी हॉटेलां बरोबर करार केल्लो आसा. लॉकडावन काळांत 11 मंत्र्यांनी आपली मतां मांडल्यात. ती पंतप्रधान मोदीक कळयतले. उपरांत 13 तारखेक ती जाहीर करतले. बुधवारा गोमेकोत एका पेशंटाक मरण आयलां. तो पेशंट अमेरिकेंतल्यान गोंयांत आयिल्लो. ताचे 4 टेस्ट नेगेटिव्ह आयिल्ले. ताका कोरोनाक लागून मरण आयिल्लें ना. जांचे पगार कट केले वा पगार दिवंक ना तांचेर कारवाय जातली म्हण मुखेलमंत्र्यान कळयलां. ह्यो सगळ्यो खबरो तुमकां आरडीएक्स गोवा चॅनलाचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या खातीर फॉलो करात आरडीएक्स गोवा सोशल अकाउंट. फेसबुक ट्विटरारूय तुमकां ह्यो खबरो पळोवपाक मेळटल्यो. त्या खातीर युट्यूब चॅनलय आमचो सबस्क्रायब करात. तशेंच तुमकां ह्यो खबरो जिओ टीव्हीचेरय पळोवपाक मेळटल्यो. देव बरें करूं.